प्रश्न तर सोडवपा जाय कॉन्स्टिट्युएन्सी जर विजय आमदार आसा अशी परिस्थिती भितर तांणी थंय रस्त्यार रावप तुजे अगेन्स्ट ती प्लॅकार्ड्स घेवन तुम्ही तांकां केअर करना आसतना थंय वचप तुवें हांवें वेल्यान फार मारप ताणें सकयल्यान फार मारप हें कितें चल्लां? That was little cheap politics what they played. I did not expect this from a shrewd and smart politician like Vijay Sardesai. आमचे म्युनिसिपॅलिटीन जो कचरो सेग्रिगेटेड हाडूंक जाय तेच हाडिना जाल्यार ट्रिटमेंट फॉमेंतो ग्रीन कशें करतले? When Vijay was the minister in this government for 2.5 years, what did he do for his constituency people? The first thing he should have said, which he promised, आपण तुमच्या घरातलो सेग्रिगेटेड कचरो कलेक्ट करतलो आणि तो बरे भाशेन ट्रीट करतलो. ती प्रॉमिस होई गेली. Don't you accept this? की garbage हे निमित्त म्हणून. If you ask me personally, I'm not against it. In my heart, there is not even 1% of anger on him. I never get angry on anybody. I do not have enemies. I may have political opponents. The day it came in Vijay's mind that Michael should not come up politically, I did not say anything. I did not even utter a word. हो मिशन बार्देज कितली खरें? See, बार्देजान एक डिसिजन आहा आमचे की वी विल टेक ऑल 7-6. हातूंत भितर रोहन जर पिकार जालो इट इज जस्टिफाईड. रोहन पिकार जावं म्हणजे तो कितें म्हणटालो की वरवरची गार्बेज कितें हांवें येयली म्हणून. हय ताका सांगूशें दिसता म्हाका की तेजी आख्खी सगळी पंचायती तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पडटा तेंची सगळ्यांची गार्बेज आमी ट्रीट करता आमच्या हेजेर एंड वी मेक फर्टिलायझर आउट ऑफ इट. फर्टिलायझर म्हणजे कितें? जो तर ते व्हरोन रोहन एकदां शेतकार म्हणून तो न्हेसलोलो. न्हेसप आसता आनी काम करप दोन भाशेन आसता. तो न्हेसलोलो शेतकार तो व्हरोन ते शेतान घालीत जाल्यार ते रायस जे लायता तो म्हणजे पीक बरें येतलें. सो ती गार्बेज तो म्हणटा तो कितें म्हणटा सुकूरची गार्बेज हांव व्हरोन बीजेपीन उडोवंक सोदता म्हणून. हांव उडयना. हांव सुकूरची गार्बेज तो म्हणटा पळय ते दीज आर ऑल सिटिजन्स नागरीक बरे लोक ते हेच लोकांनी ताका वयर काडला. जर तर आमी तांकां प्रवेश करता भारतीय जनता पार्टी जाल्यार ह्या लोकांनी जर तर रोहनाक वयर काडला हे लोक भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक वयर काडटले.